मिसान वांटो घेतलेलो आसा. न्हूच फकत क्रिस्तांव भाव भयणां पूण दुसऱ्या धर्माचे पर्यंत आमी सायबिणीची मुर्ती स्टॅच्यू भायर दवरतले हांव इगर्जेन भितर मोदेकोत आनी जायतो दुसऱ्या धर्माचो लोक पांयां पडूंक येतलो. हें आमकां पळोवन बरें दिसता कित्याक हें दाखयता आमच्या गोंयकारां मदेकोत आनी आमच्या भाव भयणी मदेकोत देर इज हार्मनी आनी रिलिजियस हार्मनी आनी पीस एंड जॉय एंड हॅपिनेस. Man is naked before God even today. And we as Christians, those of us who believe in Christ, we are called to cover the nakedness of man. जो मनीस पातकान जियेता तो भियोन जियेता देवाक. जो मनीस कुरपेचें जिवीत जियेता, he is a free person. Mother Mary was free because she had no sin. मनशां कशीं आंकवार मारयेचीं भुरगीं कशीं to be instruments of God's grace, because we need to cover somebody else's nakedness. No, so I'd like to wish everyone from Panjim happy Christmas. मागुया आंकवार मारिताय आमकां जावन एकल्याक जशे भाशेन तिणें देवाचें उतर सांबाळलें आमकांय तीच कृपा दिवं. आनी अशे भाशेन देव जायत्या साक्रामेंतांनी इगोज मातेच्या नांवान आमकां जावन एकल्याक आपली कृपा आनी आपली घोटाय दिता. ती कृपा आनी घोटाय आमी सांबाळूंक आमकांय देवाची कृपा आनी बोळ मागुया.